ओमानाचो प्रवास। ओमाना आपल्या कुटुंबाबरोबर आपल्या अम्मम्मा कडेन ट्रेनीन वचपाचें आशिल्लें। भुरग्यांनो, तुमी जाणा अम्मम्मा म्हळ्यार कोण? मल्याळम ही केरळाची भास। मल्याळम भाशेंत आवयच्या आवयक अम्मम्मा म्हणटा। हांगासर पळयात, ह्या चित्रांत तुमकां एक चली दिसता। ते राधा, ओमानाची जिवाभावाची इश्टीण। राधा सायकली वयल्यान पडले आनी ताचो उजवो पाय मोडलो। ताच्या खातीर राधाक प्रवास करपाक मेळचो ना अशें वैजान सांगिल्लें। ओमानाच्या बापायन दोगांय कुटुंबां खातीर तिकेटी काडिल्ल्यो। राधाक वचपाक मेळचें ना म्हण राधाच्या घरच्यांक तिकेटी रद्द करच्यो पडल्यो। दोगांय इश्टिणींक खूब दूख जालें। भोंवडेर वचपा विशीं बऱ्यो येवजण्यो आंखिल्ल्यो। राधाच्या अम्माक एक कल्पना सुचली। मल्याळम भाशेन आवयक अम्मा म्हणटा। ओमानान भोंवडे विशीं सगळें एके डायरेन बरोवन दवरचें। ओमाना परते येतकच राधाच्यान वाचूं येता। दोगांकूय ही कल्पना खूब मानावली। ओमाना आनी ताच्या कुटुंबान गांधीधामच्यान प्रवास सुरू केलो। गांधीधाम हें शहर कच्छ जिल्ल्यांतले गुजरात राज्यांत आसा। भुरग्यांनो, आतां भारताचो नकाशो पळयात। जो जागो रंगान रंगयला तें गुजरात राज्य। तर ओमानाचो प्रवास 16 मेच्यान सुरू जालो। 16 मेक ओमानाचे कुटुंब गांधीधाम स्टेशनार फांतोडेर सकाळीं फुडें पावले। तांच्यांनी आपलीं नांवां आरक्षण तक्त्याचेर पयलीं। भुरग्यांनो, आरक्षण तक्तो म्हळ्यार जे लोक ट्रेनीन प्रवास करतले त्या मनशांची नांवां त्या तक्त्यार बरयल्लीं आसता। ट्रेन येतकच खूब गोंदळ जालो। लोक एकमेकां कडेन दखलादखली करताले, कारण लोक देंवताले त्याच दारांतल्यान लोक सामान भितर लोटूंक सोदताले। स्टेशनार ज्या जाग्यार ट्रेन रावता ताका प्लॅटफॉर्म म्हणटात। पळयात, लोकांची गर्दी कशी जाता ट्रेन येतकच। आरक्षण तक्तो ट्रेनीच्या भायल्या वाटेन आसता। ट्रेनीन जे प्रवासी वतले तांची म्हायती ताचेर आसता। प्रत्येक मनशाचें नांव, वर्स, लिंग, PNR नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर। ट्रेन येतकच कशीबशी ओमाना आनी ताचें कुटुंब भितर चडली। बसका मेळयल्ल्यो आनी सामान बसके पोंदा घालें। थोड्या वेळान तिकेट तपासनीस आयलो आनी ती सारके बसकेर आसात काय म्हणून तिकेटी तपासल्यो। हो तिकेट तपासनीस। ताचे कपडे पळयात आनी कॅप। ताच्या युनिफॉर्मा वयल्यान आमकां समजूं येता की तो तिकेट तपासनीस। हें चित्र ट्रेनीच्या भितर। अम्मा आनी आप्पाक सकयल्यो बसका मेळिल्ल्यो। मल्याळम भाशेन बापायक आप्पा म्हणटा। उन्नीक आनी ओमानाक मदल्यो। 2 कॉलेज विद्यार्थी वयल्या बसकांचेर बशिल्ले। हो खूब 2 दिसांचो लांब प्रवास आशिल्लो। त्या खातीर ओमानाच्या आवयन ढोकळा, लिंबाशीत आनी गोडशें हाडिल्लें। जेवणा उपरांत ओमानान जनेला भायर पळोवपाक सुरवात केली। ताका शेतां दिसतालीं, पूण सगळीं मातये कोराची आनी सुकी। केन्नाय ती ल्हान गांवांतल्यान वताली। ते उडटात कशें दिसतालें। ट्रेन खूब वेगान धांवता तेन्ना भायल्यो वस्तू उरफाटे दिशेन धांवतात अशें दिसता। सूर्य अस्ताक वता आनी मळब केसरी जाता अशें चित्र अहमदाबादान ओमानान केन्ना पळयलें ना। आतां ट्रेन वलसाड स्टेशनार पावली। ट्रेन फकत 2 मिनटां रावली, पूण तेन्ना खूब बोवाळ आयकूंक आयलो। चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, बटाट वडा, पुरी शा, दूध ठंडा दूध, दूध ठंडा दूध। लोक प्लॅटफॉर्माचेर खाण विकते घेताले। तेन्ना बेगीन ओमानान जनाल्यांतल्यान केळी आनी चिकू घेतले। ओमानान ट्रेनीन कांय जाणांक इश्ट केली, ती म्हळ्यार सुनील आनी एन। ती आपल्या आजयेगेर कोळिकोड वताली। भुरग्यांनो, आतां केरळाचो नकाशो पळयात। कोळिकोड खंय आसा तें। आतां भारताचो नकाशो पळयात। गुजरात राज्या कडल्यान केरळाक वचपाक कितलीं राज्यां पार करची लागता ती। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड ही शहरां गुजरातान आसा। कोळिकोड केरळान आसा।
थोड्या वेळा पयलीं ओमानांत तोंड धुवपाक गेल्ले, पूण उदक नासलें. कोणी तरी म्हणलें उदक फुडल्या व्हडल्या स्टेशनार भरतले. तुमी जाणा भुरग्यांनो, उदक कित्याक नाशिल्लें? मान्न्यान सगळीं जाणां वतात, पूण जाय ताच्या परस चड उदकाचो वापर करतात. दुसऱ्याक उदक उणें पडपाक शकता हाची काळजी कोणूच घेना. पाठाचो उरिल्लो भाग आमी फुडल्या व्हिडियोत शिकया. उदकाचो उणो जातलो